दुसरो विशय जो आसा व्हेरी इंटरेस्टिंग जयल तो म्हळ्यार ह्या कॅबिनेटाक जो आयलो ऑर्डिनन्स टुरिजम ऑर्डिनन्स जंय गव्हर्मेंटान अशी एक चित्र दवरलें की आमी शॅक ओनर्साचें काम सोंपें करतात 10 कडेन धांवपाची गरज ना एक कडेन येयात ईज ऑफ डुईंग बिझनेस This ordinance is very, very, secretive. What I'm saying is now, till now, the fine print of the ordinance is not out. The pass kala te devon itle media che ye korun out of the media glare. So nobody really doesn't know the fine print of that ordinance. Now, ek gazal very clear asa ki what the government is now saying is that for any temporary structures on the beach, you do not require TCP clearance, neither do you require panchayat clearance. All you require is the tourism department and the environment department. Indun bidar they must be targeting some section of the shack owners who have been caught in this illegality and High Court त्यांका relief मेळपाक करता. The bigger fear here is that in this same process, whether are you giving legality to a whole lot of other structures which are coming in that ambit. That is the biggest fear. फाल्यां अशें जावंक जायना की हेजो वापर करून ऑर्डिनन्सचो वापर करून पीपल गेट इन टू परमनंट स्ट्रक्चर्स. आतां परमनंट आनी टेम्पररी म्हणून तेंचो भितर एक फायन लायन आसा. मदीं मदीं आतां मोठे मोठे हे घालून सामकें ते एक परमनंट स्ट्रक्चर्स करता पण शोईंग एज टेम्पररी स्ट्रक्चर्स. So whether the tourism department will crack a whip on that, whether they will be successful in drawing that line, misuse जायना जावपाक जातलें काय तांकडे करपाक, because right now as we see tourism department is failing to crack a whip even on the rules mandated in the shack policy, like for example beach beds, like for example hawkers, masseurs, so many things which are mentioned in the shack policy which are against the law. पण ती चालूच आसा. If you see shack beach beds, चालूच आसा खंय खंय सारकें भरून आसता सारकें. You can't even walk along the beaches during the peak tourism season. So whether the tourism department will be able to crack a whip on this and identify so that okay fine, these are coming within the ambit of the law of the shack policy or not, and ensure that there is no misuse. किशोर जो ऑर्डिनन्स आतां वन थिंग आय थिंक आमी सगळे म्हणटात आमी फायन प्रिंट अजून पळयलें ना. घडये ऑर्डिनन्स इश्यू जातली तेन्ना ती फायन प्रिंट आमकां वाचपाक मेळटली. सद्याक ताचो फाटलो उद्देश कितें हें सरकारान सांगलां. एक गजाल प्रमोद की एक डिसिजन कॅबिनेटाक घेतलो गव्हर्मेंटान आनी त्या ऑर्डिनन्साक एप्रूव केलो. आतां जेन्ना कॅबिनेटान डिसिजन घेतलो, कॅबिनेटाच्या डिसिजना उपरांतूय त्या ऑर्डिनन्साची कॉपी आजून मेरेन कोणाकूच मेळोंक ना, मिडियाकूय मेळोंक ना. हाचें नेमकें कारण कितें हो पयलो एक प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न जसो जयलान म्हटलो तसो की ऑर्डिनन्स आमकां मेळ्ळेल्या म्हायती प्रमाण, आमी काय अजून तें कॉपी पळोवंक ना, की पब्लीक प्लेसीसांतले जे टेम्पररी शॅक्स आसात त्या टेम्पररी शॅकांक TCP आनी पंचायतीच्या परमिशनाची गरज ना. इट वील बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय टुरिजम डिपार्टमेंट असो तो ऑर्डिनन्स आसा अशें आमकां सांगलें वयता. आतां प्रश्न हा की पब्लीक प्लेसीस म्हणजे बीच बेल्टान जे टुरिजम डिपार्टमेंट एप्रूव करता त्या शॅकांक हो लागू जाता. टुरिजमूच डिपार्टमेंट प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्या शॅकांक एप्रुवल दिता. तो टुरिजम डिपार्टमेंटूच दिता न्हू, आनीक दुसरे डिपार्टमेंट दिना. ह्या शॅकांक जसो टेम्पररी शॅक म्हणून दिता तसो प्रायवेट प्रॉपर्टीनूय टेम्पररी शॅक म्हणून दिता. पूण तूं जर पळयशीत हे जे शॅक ऑन बिचाचेर आसतात ते शॅक ज्या पद्दतीन टेम्पररी ते जे उबे करतात आनी प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅक ज्या पद्दतीन उबे करतात तितून वास्ट डिफरन्स. म्हणजे तूं प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅक जर पळय जाल्यार आमी तांकां खरेंच टेम्पररी म्हणपाक शकता काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. त्या खातीर आतां विशय असो आहा की टेम्पररी शॅक ह्या डेफिनेशनान बीच शॅकूय येतात आनी प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅकूय येतात. आतां हो ऑर्डिनन्स त्या दोगांयकूय लागू जातलो काय फक्त ह्याच शॅकांक लागू जातलो हाचें स्पश्टीकरण मेळप गरजेचें आहा. कारण तो जर प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्या त्या द सो कॉल्ड टेम्पररी शॅकांक जर लागू जायत जाल्यार इट इज क्लियरली सीन टू बी गिविंग एन कवर टू दॅट हायकोर्ट ऑर्डर अगेन्स्ट दॅट टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट दॅट शॅक्स.
हांवें तो अजूनय म्हाजे सांगलें अशें की ड्राफ्ट त्यांनी काल कॅबिनेटान दवरूंक ना म्हणजे कोणाक एका मिनिस्टराक तो ड्राफ्ट मेळूंक ना तांच्यांनी म्हाका ती ब्रीफ केलें कॅबिनेटान की अशे तरेचे आमी ऑर्डिनन्स काडुया म्हणून आनी हो इलेक्शनाचो एक हे आसूं येता कारण त्या लोकांक रिलीफ गरज आशिल्ली मेळपाची सुप्रीम कोर्टान डिनाय केलें न्ही सुप्रीम कोर्टान सांगलें गो टू हायकोर्ट म्हणून परते हायकोर्टान वचून तुजी जर बाजू जर आयकूंक ना हायकोर्टान सांगता जाल्यार तूं हायकोर्टान वचून सांग म्हणून सांगलें ते आपल्या कडेन येवं नाका म्हणून सांगलें त्यांनी तो थंय तेंच्यानी अपील केल्ली ती अपील तेंची भायर पडलेली आसा सो हो एकच मार्ग आशिल्लो आता तो ऑर्डिनन्स जेन्ना पब्लीश जातलो तेन्ना कळटलें की तेणी नेमकी कोणा खातीर आनी कितें तरतूद केल्या ती